बराबर सगळे तुमी सीएमाक मेळपा आयिल्ले कितें आशिल्लें? आमचे बराबरी वेली एम एल ए आहा थ्रू आनी आमगेलो बेतलांतलो सरपंच आहा आनी आमी चड करून येयल्ले ही बेतलां हांणी जी ट्रेलिंग वॉलाचो इशू आहा आमी खरें म्हळ्यार एक लास्ट एटेम्प म्हणलो आमची जायती चर्चा आतां दिसान कितें जाला तो तुमकां खबर आहा 21 ताच्या पयलीं केस चलताली एक ट्रेलिंग वॉल बांदपा म्हूण गव्हर्मेंटान इनिशिएटीव घेतलो पूण आमगेलो एकलो NGO कोण आमगेलो NGO कोर्टान गेलो आनी कोर्टान गेलो NGT वचून तेजो ताका हें जालें काम बंद जालें कित्याक बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरन्स आतां ती केस काबार जावन कोर्टान कितें सांगलां तुमी एनवायरमेंटल क्लियरन्स घेया आनी कॉमेर्स करा म्हणून पूण इतलीं वर्सां जालीं कोण कान हालयना कित्याक लागून इट इज बिकम लिटल बीट ऑफ इगो प्रॉब्लम कित्याक एक बरें काम करपाक गेल्लो गव्हर्मेंट पयशे मोडलेले पूण एक NGO काडटा आनी कोर्टान वयता पोट कोणा मारलें फिशरमॅनाक गेलें लायफ कोणागे लूज जाता फिशरमॅनाक गेलें बोट कोणागे फुट्टाय फिशरमॅनाक गेली सो आतां CM ताका लागून मातशें गरम जालो तेणें सांगलां आमी टेंडर काडलो कोर्टान कोण गेले NGO गेले सो कोर्टान NGO गेले जाल्यार आमी कितें करूं सो आमी ताका आतां खरें म्हळ्यार हांवें ताका सांगलां हात जोडून मागलां एक तूं आमकां हेल्प कर हे पार्टी आनी तेणें आमकां फिशरीज डिपार्टमेंटांतले ती फायली घेवन येयल्ले डिपार्टमेंट आनी तो जाणा ताका एनवायरमेंटल क्लियरन्स एजन्सी काडून टेंडर काडपाचो सो तेणें आमकां एक एश्युरन्स दिला आनी ही हॅव टोल्ड आपुणूय 8 दिसां भितर तूं म्हाका 8 जाल्यार आपूण तुका ती फायल क्लियर करून दिता आनी तेणें इंस्ट्रक्शन दिलें डिपार्टमेंटाक टू गेट द फायल फॉर तुजें एनवायरमेंटल क्लियरन्स आपुणूय दिता म्हणून सांगलां कित्याक तोच ताजो मिनिस्टर आहा प्लस ताणें फायनान्शियल एप्रुवल दिता म्हणून सांगलां आनी एजन्सी एप्रूव करून ताणें सांगलां आपूण तुजो प्रोसेस जाता तितलो फास्ट करता पूण ताणें सांगलां तुमी फॉलोअप करपा जाय आय एम रेडी आनी गव्हर्मेंट इज रेडी सो आय वूड लायक टू थँक द चीफ मिनिस्टर मागता आमचे दुसरे बोटवाले आनी ट्रॉलरवाले येयल्ले तांकांय सांगलां कित्याक फायनली हो इशू सगळ्यांक गेलो आतां मुको ट्रॉलर नाय पूण म्हाका केडीश लागता पूण कितें जाता केन्ना आतां म्हाका फोन येता ही बोट लागून उरली आनी हे दिसान तो आख्खो सँड बार आहा तो सारको टच जाला आनी तेंचे बोट्यो भायर वचनाय सो तेंय आमी टेम्पररी रिलीफ करूं म्हूण आमकां सांगलां सो CM हॅव गिवन अस एश्युरन्स दॅट होपफुली एवरीथींग वील फॉल इन प्लेस आनी हांव मागतां फॉरगेट अबाउट पॉलिटिक्स ऑर लायफ एंड डेथ सो हेका लागून CMन आमकां एक एश्युरन्स दिला ही वील क्लियर बोथ द फायल्स बट वी हॅव टू मूव द फायल्स एंड गिव इंस्ट्रक्शन ऑल्सो टू द फिशरीज डिपार्टमेंट दिसा आयज एट प्रेजेंट आमगेल्यो बोटी थिंग जायत्यो बंद आहाय वय हाय टायट ना डेप्थ ना सो हे रिटेनिंग वॉलांक बरें गरजेचें जे कोण स्टॉप केल्लें टोटली रॉंग तेजो नो पर्पज फॉर स्टॉपिंग दॅट रिटेनिंग वॉल आज CMन सांगले ते भाशेन तो आमकां हेल्प करतलो आनी म्हाका दिसना हें तें जायना जाल्यार आमकां मुखार बोटी चलोवपाक मेळपा न्हय स्पेशली इन द मंथ टील ऑक्टोबर फ्रॉम ऑगस्ट टू ऑक्टोबर सो आमगे रिटर्निंग वॉल आहा तें बेगीन जावपा जाय आनी इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस एट प्रेजेंट टुडे आयज जायत बोट्यो आमगे भायर गेल्यो न्हय टायडाल आतां इशू बोटकारान तो आमगे ट्रेडिशनल फिशरमॅन बारीक होडी घेवन वयता तांकां लागून भायर दर्यां वचपाक भरपूर त्रास जाता आयज क्रॅब फिशींग चालू जाल्लें आहा पूण आमगे भितरल्या फिशरमॅन ट्रेडिशनल फिशरमॅनान तांकां भायर वचपाक गेलो जाल्यार परत भितर येवपाक टायम लागता आतां तें अशें आसता की तें हाडलें जाल्यार ती क्रॅब्स आहा ते कुल्ले आहा त्यो फटाफट काडून बाजारांत दिवचे पडटा सो ते भायर स्टॉक जावन ऑलरेडी तितलें सगलें धोलोली कॅच सगळी पिड्यार जाता ताका लागून आमी सरकाराकूय मागलेलें पयलें म्हणल्यार आतां CMकूय सांगलां म्हण आनी CMन आमकां उतर दिलां की आपूण तुमकां ही फायल मूव करून जाता तितले बेगीन करपाक ट्राय करता आनी तशीच वे करपाक आपूण ट्राय करता म्हूण आनी बेगीन करून दितलो कित्याक आयज तुमकां दिसता आयज 3-4 दीस जाले बोटी भायर वचना आनी फाल्यांय टायट देंवले म्हणटरीक बोटी आनी फालच्यान भायर वचपाक मेळपाना कितें जाता आमी सगळे डिपेंडंट मागीर हाजेर जातले इम्पोर्ट करून जातले आमगे ट्रेडिशनल कितें आहा तें आमगे दिसपट्या गांवच्या गोंयच्या लोकांक कितें आहा तें आमकां चोवपाक मेळपाना भायलेचे डिपेंड जाता सो ताका लागून आमी सरकाराक विनंती करता आनी मागता मातशें बेगीन करून जाग्यार घालचें म्हण तशें NGO कोण आहाय तांकांय हें कर म्हणजे कसल्याय कामां कितें बरें आहा तेजी स्टडी करून ओपोज करपा जाय नॉट फॉर द सेक ऑफ डुईंग नॉट अ सेक ऑफ ओपोजींग आयज ओपोज केल्लें म्हूण आयज आख्खेच ते बोट ओनर्स न्हू इतलो आतां वर्क फोर्स आहा इतले लोक कोण ताजेर इतले आपले पोट भरता जावं ट्रेडिशनल जावं मॅकनायज फिशींग सगळे त्रासान पडल्या सो ताका लागून आमी एक सरकारा कडेन CMा कडेन मागता मातशें बेगीन ही इशू हो सॉल्व करूं